नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आजय आमी पर्यावरणाचोच विशय घेतात. तो फकत म्हाका आवडटा म्हणून न्हय, जाल्यार गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयचो सांबाळ संवर्धन ह्या पर्यावरणीय तत्वा कडेन संबंदीत आसा. आतां तर पश्चिम घाटांतल्यान वचपी रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक रेल्वे वन्यजीव मंडळान जी मान्यताय दिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्या. वन क्षेत्रांतल्यान जवळ 3 रेशीय प्रकल्प केंद्र सरकारान आंखल्यात आनी तातूंतल्या तनमार प्रकल्पा अंतर्गत 400 kV लायनीक मोले अभयारण्यांतल्यान जी पळय वचपाची मान्यताय दिल्ली ती कांय दीस पयलीं सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्ली. आतां हें दुसरें जैत लोकांच्या लढ्याक मेळ्ळां. तुमी पळयलां आसतलें कांय म्हयने पयलीं लोक रस्त्यार बशिल्ले आनी साश्टीन ह्या संदर्भात मोठी करंदाय निर्माण जाल्ली, एक मोठें आंदोलन निर्माण जाल्लें. त्या संदर्भात ताचे उपरांत CECन अभ्यास केलो आनी एक निश्कर्श काडलो की ह्या वाठारांतल्यान हो जो पळय कितें सेन्सिटीव वन विभाग आसा थंयच्यान खंयचेच प्रकल्प आंखपाक जायना. इतलो खर तो अहवाल आसा की म्हाका दिसता आयज डबल ट्रॅकिंगाक केल्लो विरोध आनी CECचो अहवाल ह्या संदर्भात आमकां चर्चा करपाची आसा. आमचे मदीं आसात ह्या आंदोलनान एक सामकें सदांच फुडें रावन काम करपी, सदांच पर्यावरणा संदर्भात वेगवेगळी जनजागृती करपी अभिजीत प्रभुदेसाय आनी आमचे मदीं आसा डायना तावारीस, ज्यो स्वता आंदोलनान भाग घेतला आनी ह्या संदर्भात तांणी केल्ली जनजागृती खूब तोखणायेची आसा. अभिजीत बाब, म्हाका तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक जाय. तुजी काल एक प्रतिक्रिया व्यक्त जाल्या आनी ती छापूनय आयल्या. ती म्हणटा की ती जी पळय CEC रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टा प्रमाण तुमचें समाधान जरी जाल्लें असलें, सर्वोच्च न्यायालयान जो कितें हो निर्णय दिला तो ताका सुसंगत ना. CEC रिपोर्ट कितें म्हणटा हें आमी सगळ्यान पयलीं हे चर्चेक सुरवात करचे पयलीं जाणून घेवया. हय, तुमी म्हणटा तें खरें. आमी गोंयांत कोळसो नाका आनी सामान्य लोक जी अपेक्षा घेवन आशिल्ले तें जायनासतना विपरीतूच जाला, ही एकदम दुखद गोश्ट जाल्या. मागीर तूं अशें म्हणटा की हो जो पळय प्रकल्प येतालो जो पळय ते त्या हातूंतली ती पळय जी लायन महावीर अभयारण्यांतल्यान वता त्या भायर तिनय घाट, कॅसल रॉक, कुळे इतलोच सुप्रीम कोर्ट मनाय करता न्ही, बाकी कडेन तांणी करपाक दिलें असो ताजो अर्थ न्ही. इतलेंच न्ही, सुप्रीम कोर्टान रेल्वेक रिएप्लाय करपाक संदी दिल्या आनी वायल्ड लायफ परमिशन घेवन अभयारण्यांतल्यानय रेल्वे बांदपाक एक भशेन तांकां एक संदी दिल्ली आसा. सो हें खरें म्हणल्यार CECचे रिपोर्टाचे एकदम विरुद्ध आसा, विपरीत आसा. सुप्रीम कोर्ट सांगता आपले ऑर्डर अजून छापूंक ना, पूण जे भशेन आमच्या एडवोकेटान आमकां सांगलां, सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की आपूण CECचो रिपोर्ट मान्य करता. जर सुप्रीम कोर्ट CECचो रिपोर्ट मान्य करता जाल्यार रिपोर्टान कितें बरयलां तें आमी समजूंक जाय. CECन कितें केलां, रेल्वे आनी MPT हांचे कडल्यान सगळी माहिती पयलीं घेतली. कितली ट्रेनी वतात, कसले गुड्स कॅरी करता, येतात कितल्यो, आनी सगळी माहिती कलेक्ट करून मुखाल्लेय तुमचे कितें प्लॅन आसा हे सगळे तांकां जाय ते प्रश्न विचारून तांची उत्तरां घेवन ताजेर अभ्यास करून तांणी कंक्लूड केलें की ह्या डबल ट्रॅकिंगाची गरजच ना. आनी गरज ना कित्याक, पयलीं म्हणल्यार MPTनी हें मान्य केलां की भारताचे लक्षा प्रमाणे कोळशाचो ट्रान्सपोर्टेशन उणें जातलो आनी कोळसो 90% ट्रान्सपोर्टेशन जाता गोंयच्यान. सो तो उणें जालो जाल्यार रेल्वे एक्जिस्टींग एक लायन आसा ती सुद्दां चड जाता आनी जी कर्नाटकाच्यान रेल्वे येता तातूंतले फक्त 20% हातून कितें आसता, उरिल्ले 80% खाली गाडयो येतात. बरोबर. सो ही सद्या परिस्थिती आसतना ही दुसरे ट्रॅकाची कांयच गरज ना हें CECन स्पश्ट केलें. जाल्यार सुप्रीम कोर्टान हें जे CECचें फायंडींग आसलें हें फायंडींग सुप्रीम कोर्टान एकदम कोनशाक उडयलां आनी ताका पळोवंकूच ना. आनी सुप्रीम कोर्टान फकत एनवायरमेंटल इश्यूज तितलोच घेतला आनी हें व्हडलें दुखाचें. कित्याक सुप्रीम कोर्ट आमचे भारताचे जे इंट्रस्ट आसा ते सांबाळपाचो तांचो पयलो कार्य जाता आनी खूब दुखाचें हें आसा की सुप्रीम कोर्टान हें पळयलें ना की ताजो स्वताचो एक्सपर्ट
जो सांगता जे लॉ ऑफ एविडन्सा प्रमाणे एविडन्स जाता बरोबर ते तुम्ही जे सादे सिव्हिल कोर्टान सुद्दां एविडन्स जाता ते तुम्ही मान्य करनासतना तुम्ही वयल्यान ते कार्पेटी पोना ओडून तांकां परत संदी दिता. बरोबर ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सुप्रीम कोर्टानूच नेमिल्ली स्वता सुप्रीम कोर्टाचेच एक्सपर्ट्स. बरोबर. सो तो तांचो पळय एक्सपर्ट सांगतात तो एक्सपर्टातलो सगळो अहवाल ते मान्य करनात, थोडो कुडक्यांनी मान्य केला असतो तर जाता. Exactly. तातूंत भितर पळय एकोनॉमीक एंगल आसा की रेल्वे जेन्ना करता ताका इतले 1000 कोटीचे एक इन्वेस्टमेंट आसता, ताजो फायदो इकॉनॉमीक जावपाक जाय, तो एंगल ताणें घेतलोच ना. सामकें. फुडाराक आनी CEC स्पश्ट म्हणटा की हाजी गरजूच ना. ज्या प्रोजेक्टाची गरजूच ना ताजे तुम्ही इतले 3,500 4,000 5,000 कोटी घालून पर्यावरण नष्ट करून कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जे भारताचे पॉलिसीचे विरुद्ध आसा. प्रायम मिनिस्टराचे प्रॉमीस तुम्ही मोडूंक सोदतात. डायना तुका ह्याच अनुशंगान हांव विचारपाक सोदतां, हो पळय सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीचो रिपोर्ट तो कितें म्हणटा नक्की? एक्चुली सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीचो रिपोर्ट आमचे बरोबर आसा, लोकांच्या बरोबर आसा. तेणें आमी लोक झगडटाले पळय तेंच तेणें नदरे मुखार हाडलें. आनीक रेल्वे कडेन CECन जायते जस्टिफिकेशनूय मागलें, पूण एकूय जस्टिफिकेशन CECन रेल्वेन दिवंक ना. तेजेर रिपोर्टार दिश्टी पडटा. जाल्यार हें तुमी हाडटा तें फकत कोळशाक म्हूण तेणेंय प्रूव केलां आनी कोळसो देंवयतले जाल्यार आनी हें डबल ट्रॅकिंगूच नाका न्हू. बरोबर. सो हो आतां ताणें पयलीं डायनान पयलीं सांगलां की तुमी क्लियर निश्कर्श काडटात की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हातूंत भितर आसा, हातूंत भितर इकॉनॉमीक जे कितें लाभ आहा ते हाडनदर केल्यात, पर्यावरणाचे सगळे निकश मान्य करूंक नात आनी फकत एक पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स येता कांय उद्योगांचें, विशेषतः गोंयान भितर कोळसो हब करपाचे पयलीं एक प्रेशर आसा, त्या प्रेशराचो भाग म्हणून हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरप जो ताणें आरोप केलो हो तूं मान्य करता? एकदम 100% आमी मान्य करतात. 2-3 कॉर्पोरेट्स जे कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट करून जे कर्नाटका बेल्लारी जाग्यार जे बेल्लारी हॉस्पेट एरिया जी बरी आयर्न ओर आसा ताजे स्टील करून अमेरिकेन युरोपात धाडूंक सोदतात. म्हणल्यार आमचे सगळे जे रिसोर्सीस आसा ते भायले कंट्रीजान एन्जॉय करचे आनी 2-3 कॉर्पोरेट्सान तातूंतल्यान पयशे करचे आनी कोळसो सगळो आनी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आमी पळोवचे. हे असली पॉलिसीज हे एक्चुअली ब्रिटीश पॉलिसीजाच्या की कांय डिफरंट नात. बरोबर. पळय म्हजे कडेन रिचर्ड डिसोजान कितें म्हणलें तो स्टेटमेंट आसा. रिचर्ड डिसोजा हे प्रिंसिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आशिल्ले 2013. ताणें ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो. ताणें जो पळय रिपोर्ट दिल्लो तो CM तेन्ना आशिल्ले मनोहर पर्रीकार ताणें बी तो मान्य केलो आनी ताणें तो रिजेक्ट केलो. आनीक ताजे नंतर जे पळय कितें लिडरशीप आयली तांचेर म्हाका दिसता की सेंटरान प्रेशर हाडल्यान तो रिपोर्ट घालपाक लायलो आनी रिचर्डान तर सरळ म्हणलां की ही रेल्वे भगवान महावीर अभयारण्यांतल्यान वता, जंय खूब दुर्मीळ अशे प्राणी आसात, जीवसृश्टी आसा, तिका धोको निर्माण जातलो. तांचे मतान तिनय घाट, केसरलो, कुळे भागान ह्यो दोनूय रेल्वे लायनी घालप शक्य ना आनी ताणें परतून अर्ज केल्यार लेगीत तांकां मान्यताय मेळची ना अशें तो म्हणटा. आनी CECन तर तातूंत भितर स्पश्ट केलां अशें तो म्हणटा. तो म्हणटा की ह्यो दोनूय लायनी थंय जर बळजबरीन घाल्योच जाल्यार दूदसागर ना जातलो. दूदसागर जर गोंयचे एक सामके येदे व्हडले बैभव आसा ते ना जाल्यार इतलेंच न्हय तर तो म्हणटा थंयची पळय जी कितें सेन्सिटीव जे पळय कितें एरिया आसा ती थंय धोक्यान येतली, थंय लँडस्लायड जातल्यो. आमी कोंकण रेल्वे वेळारच पळयलां इतल्यो लँडस्लायड जाल्यो आनी पोर्तुगीज वेळार जेन्ना पळय ही लायन घाल्ली तेन्ना खूब प्रिकॉशन घेवन पर्यावरणाचे खूब निकश पाळून ताणें तें केल्लें. हे रिचर्ड डिसोजाचो हो तुवें रिपोर्टूय वाचलो आसतलो. सो रिचर्ड डिसोजाची ह्या अनुशंगान एक पर्यावरणीक कितें तत्व कितें सांगता हे संबंद जे पळय कितें एरिया आसा तिनय घाट, केसरलो, कुळे? पयली सुवातेर आमची जी पळय दोंगर आसा तो लॅटरायट आसा. बरोबर. आनी तो वेस्टर्न घाट्सांत तर तुमी 23 टनल्स बांदपा आहाय ते 23 टनल्स. सो हे 23 टनल्स बांदता आसतना आनी हे स्टार्ट करचे पयलीं सुद्दां सुवातेर ते लँडस्लायड जातलेच. बरोबर. सो ऑल लॅटरायट आनी दोंगर आनी तो इट्स अ फ्रजायल. एक्झॅक्टली. सो तेजेर आनी मुखार देखून आमी चिंतपाचेंच ना. बरोबर.
सो अभिजीत एका अर्थान ही घाट एरिया पश्चिम घाट जंय डिस्ट्रक्शन जावंक शकता एक नैसर्गीक मोठो हानी जावंक शकता आनी दुसऱ्या अर्थान आमची कोस्टलायन तुमी म्हणटात कोस्टलायनीचो विचारूच ताणें केलो ना न्ही सीएसीन कितें म्हणलां कोस्ट लायन इन टर्म्स ऑफ ही डबल ट्रॅकिंग म्हणल्यार पोर्टाचे न्ही कितें आतां पळया एका अर्थान सुप्रीम कोर्टान फकत विचार केला म्हणटा तो हिल एरिया बाकीची एरिया तुम्ही विरोध करतात खरें म्हणल्यार एकदम व्हडली शॉकिंग न्यूज आसा 2 दीस फाटीं पेपरार आनी लँड एक्विजिशनाचे नोटिफिकेशन आयलां डेप्युटी कलेक्टर मोर्मुगांवान वास्को साकून काळे पर्यंत परत भरपूर जमीन एक्वायर करपाक अंडर रेल्वेज एक्ट एज अ स्पेशल रेल्वेज प्रोजेक्ट लोकांची जमनी व्हरपाचो सद्या आनी एक न्यू नोटिफिकेशन काडला म्हणल्यार हातून स्पश्ट जाता की रेल्वेचो स्ट्रॅटेजी क्लियर आसा की जात तितले बेगीन लोकांची जमन्यो एक्वायर करून ज्यो कोस्टल एरियात आसा वास्को दाबोली कासावले आरोसी साकून मडगांव साकून मुखार चांदोर गिरदोली साकून सावर्डे कुडचडे जे जाग्यांनी दाटेन घरां आसा आमची लोकांची त्यो फोर्सान घेवच्यो थंय हो प्रोजेक्ट पयलीं कंप्लीट करचो आनी मागीर तितले म्हणसर परमिशन घेवन वेस्टर्न घाट्सांतलें मागीर पावस जातकीर एकांचें काम कमेस करचें ह्या भशेन हो प्रोजेक्ट लोकांक फोटोवन एक्चुली पुश करत पूण एक्चुली हे सेन्सिटीव एरिया म्हूण लोकांक भरपूर खबर आहा सो लोकांनी हे जेन्ना तेमी लँड एक्विजिशना अंडर एक्वायर करताले तेन्ना लोकांक जमीन दिवं ना म्हणूनच तेणी आमचे हे प्रमोद सीएमान हे रेल्वे एक्टा अंडर फोर्सान एक्वायर करपाक सांगला रेल्वे एक्ट पयलीं आमकां लागू नासले गोंयांत लँड एक्विजिशन एक्टा अंडर करताले ते सो हे सीएमान 2019 सांगला हे रेल्वे एक्ट इम्पोज करून हे फोर्सान आमची जमीन घेवपाक दिस इज क्लियर इंडिकेशन की एका अर्थान इंडस्ट्री प्रेशर हाडटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रेशर आसा आनी स्टेट गव्हर्मेंटूय सगळे म्हणजे हो आतां रेल्वे एक्ट लागू जाला दिस इज समथींग न्यू बरें उलयलें कित्याक सागरमाला जो आसा सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा हो हाजी बुन्याद जाता सागरमालान 3 कडेन बरयलां रिपोर्टान की स्टेट गव्हर्मेंटाक प्रेशरायज करून हे प्रोजेक्ट्स करूंक जाय पूण सगळ्या भयानक चित्र सागरमालांतल्यान क्लियर जाता की 130 मिलियन टन कोळसो गोंयच्यान व्हरपाचो प्लॅन आसा जाका लागून सबन एमपीटी वास्को काबार करून मे बी ट्रिपल ट्रॅकिंग करूंक जाय तांकां सगळ्यो हायवेजचे बांदतात त्यो कोलाक लागून यूज करूंक जाय सगळ्यो न्हंयो आसात त्यो नॅविगेशन चॅनल करून कोळसो आमचे सगळे खाजनांनी डंप करून हो व्हरपाक जाय आनी म्हजे हिशोबान हे ट्रान्समिशन लायन हाडटात ते पावर हांगा येयली कोळसो आयलो आयर्न ओर मायनिंग स्टार्ट जाली जाल्यार स्टील प्लांट्स घालपाक गोंयांत एकदम सोंपें जातलें तांकां अभिजीत बाब तुवें खूब म्हत्वाची म्हायती दिल्या हांवूय तुका ह्या संदर्भान आनी एक प्रश्न करपाचो आसा पूण तो मेरेन घेवया एक ल्हानसो ब्रेक अभिजीत आनी डायनान जे पळय कितें आमकां म्हायती दिल्या तूं खूबच सिरियस गोंय आमचें ल्हानसो येदोच प्रदेश आनीक निसर्ग आनी सैमान तो सामको नटला पर्यावरणाच्या नदरेन तर सामको सेन्सिटीव अशे वेळार तो तन्मार प्रोजेक्ट तकलेर घालता दुसरे अर्दान सागरमाला इतलें तर केंद्र सरकारचें लक्ष आहा की हांगा अशे तरेच्या उद्योगांक चालना दिवची तांणी केंद्र सरकारान राज्य सरकाराचेर प्रेशर उद्योग केंद्र आनी राज्य हांचे जर अशे तरेचे जर प्रेशर जर वाडत गेलें जाल्यार गोंयचें फुडल्या 20-25 वर्षांत कितें जावंक शकता हाजें चित्र आनी एक भयानक चित्र ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान मुखार आयिल्लें आसा ह्या प्रश्नाचेर आमी आनीक चर्चा करपाचे आसात तुमी खंयच वचूं नाकात आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही नमस्कार सडेतोड नाईक कार्यावळीत आम्ही पर्यावरणाचो एक अत्यंत कठीण आणि अत्यंत सेन्सिटीव विशय आज घेतला गोंयचें निसंतान करपाचें एक सर्कल पूर्ण जावपाची कशी कारस्थान कशें रचतात ताजी एक म्हत्वाची अशी देख जी आतां अभिजीत आनी डायना हाणें आमकां सांगल्या एक लक्षांत घेयात एक सागरमाला प्रोजेक्ट जो परते परते आमच्या कानार येता पूण ताजे संदर्भांतले सगळे डिटेल सगळे तपशील लोकांक मेळनात ताजोच भाग म्हणून तन्मार प्रोजेक्ट ताजेच भाग म्हणून हेवी पावर लायन येता ताजोच भाग म्हणून रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग इतले सगळे कारस्थान इतले सगळे पर्यावरणाचो विध्वंस करून राज्याक गोंयचे सारके एक ल्हानशा सुपुल्ल्या राज्याचे
पूर्ण ना नपश्चात करपाची जी पळय कितें येवजण आसा ती खूब भयानक. हांव त्याच अनुशंगान अभिजीत तुजे कडेन परत येता की हो जो पळय सागरमाला प्रोजेक्ट आसा ताजे सगळे तपशील तुमचे कडेन आसात? 2016 जानेवारीन नितीन गडकरी गोंयांत आयलो आनी ताणें वास्को पोर्टाची ड्रेजिंग अनावन्स केली आनी कॅपिटल ड्रेजिंग व्हड प्रमाणांत चालू जाली. तेन्ना थंयचे नुस्तेकारां बरोबर आमी एनजीटीन गेले आनी ती बंद करपा लायली आनी एनजीटीन सांगलें तुमी कितें करतात ते पब्लीक हियरींग दवरूनच करात, तुमकां ती परवानगी जी दिल्ली MOEFन ती आमी रद्द करतात. तेन्ना आमी जो रिसर्च केलो, आमी सगळे डॉक्युमेंट्स जे काडले RTI आनी वेबसायटी वयल्यान, तातूंत आमकां हें सगळें स्पश्ट जालें की सरकार लोकांक लिपोवन हे सगळे प्रोजेक्ट्स एक व्हडलो एक प्लॅन आसा की गोंयांक कोळशाचो केंद्र करचो आनी हाजे खातीर तांकां फक्त आमचे पोर्ट आनी हे ट्रिपल ट्रॅकिंग 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सूच न्ही, आमची सगळ्यो न्हंयो, आमची सगळीं खाजनां, आमचे सगळे गांव जाय. रिजनल प्लॅन जो 2008-09 तयार केलो तातूंत सुद्दां दुर्बाट बांदोडा एरियांत आजोसी नेवरा ह्या खाजनांतल्यान 25 मिटर रोड दाखयल्यात जे कोणाकूय खबर नाशिल्ले कित्याक लागून. पूण हे रस्ते ह्या हायवेक कनेक्ट जाता जो वन ऑफ द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसा. सो ह्या भशेन CRZन सुद्दां हायटायड लायन गांवां भितर दाखोवन सगळी न्हंय सेंट्रल गव्हर्मेंटा अंडर दिवपा ट्राय केली. नॅशनल वॉटरवेज एक्ट काडलो, 6 न्हंयो सेंटराची केल्यो, मेजर पोर्ट्स एक्ट काडलो, आतां प्लॅनिंग खाजनाची सगळी MPT करतलो आनी स्टेट गव्हर्मेंट आनी पंचायतीक कांय अधिकार आसपाना. ह्या भशेन एक जे हाजे पीस आसात ते सगळे सारके एक करून हाडले जाल्यार हें स्पश्ट जाता गोंयांत 130 मिलियन टन कोळसो व्हरपाचो प्लॅन आसा गोंयांतल्यान. म्हणल्यार तुमी अंदाज घेवपा जेन्ना मायनींग आपले पिकार आसली 40 मिलियन टनूच ओर वतालो आनी आमचे गोंयांत सगळे तांबडे आसले. आतां ताज्या 3-4 पटीन चड कोळसो गोंयांतल्यान वतलो जाल्यार गोंय कितें जातलें तें तुमी. सो गोवा इज ओन्ली ए ट्रान्सपोर्ट हब. म्हणजे हांव म्हणटा कॉरिडोर परत जो पळय आमी परत म्हणटाले कॉरिडोर तो परत कोळशाचो कॉरिडोर आनी गोंयाक पूर्ण काळो करून तो एक ना नपश्चात करपाचें एक व्हडलें कारण. आनी दुखद म्हणटा तें 2 दीस फाटीं आमचो CM 3 काय 4 दीस फाटीं गेल्लो सागरमाला एपेक्स मिटिंगा दिल्ली आनी ताणें थंय सांगलां की गोंयांत आमकां सागरमाला जाय. सो हें आमी लोकांनी हे लोकांक कळूंक जाय की ह्या भशेन सरकाराचे जे प्लॅन जे ते करतात लोकांक दाखयनासतना लिपोवन फटयो मारून हे सगळे पुश करतात. हे फक्त 2-3 कॉर्पोरेट्सांक गोंय तांचे हातांत. खरें अभिजीत तुवें म्हणलें सागरमाला प्रोजेक्ट लोकांक फक्त वयर खबर आसा, हाज्यो भितरल्यो फायनल पॉयंट्स भितरले डिटेल कोणाक खबर ना. अशे तरेची चर्चा लोकां बरी जाता सागरमाला प्रोजेक्ट? पयलीं नासली, पूण 2016 जेन्ना आमी मागीर गांवान भोंवंक लागली म्हणल्यार आमकां कितें जाय, आमी डिसिजन घेना, आमी फकत लोकांक अवेर करता आनी म्हायती दिता. मागीर लोक डिसिजन घेता आनी आमी मागीर मुखार वयता इम्प्लिमेंट करता. ही आमची एक भाशेची आमी लोकां बरोबर आमी काम करता ही भाशेन. सो हें जेन्ना लोकांक कळ्ळें तेन्ना सगलो लोक तेन्ना सावन उठलो. 2017 सावन लोक उठलो. पंचायतीन कितली 100 वयर रेजोल्युशन्स पास केली की आमचे 6 न्हंयो आमचे सेंट्रला पळय दिल्याय त्यो काडाय, विड्रॉ कराय आनीक आमकां आमचे कोल नाका गोंयांत आनी कोल इन्फ्रास्ट्रक्चर नाका अशें म्हूण आमी रेजोल्युशन. आमी आमचे कडेन व्हिडिओ हांगा दाखयतात, हजारांनी लोक हो म्हाका दिसता गोंयच्या पर्यावरणाच्या इतिहासांतलो एक वेगळी देख जाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर घेतिल्ली. सो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा हो जो पळय कितें तुमी आंदोलन हें केलें, लोकां मदीं एक जागृताय जाल्या की हो प्रकल्प आमकां नाका? आख्खे गोंयांत जाल्या, आख्खो गोंयचो लोक एक्चुली नाका म्हणटा. पूण गव्हर्मेंट आमकां आजून पासून फटयता. गव्हर्मेंट सांगता आपण कोल रिड्यूस करतलो, पूण कोल रिड्यूस जायना. कित्याक आमकां पारेकरान म्हटलेलें हे दीस इज फॉर कोल डबल ट्रॅकिंग. मागीर सुरेश अंगडी एनवायरमेंट मिनिस्टर गोंयांक जेन्ना येयलो 2019 कॉन्फरन्स आसलें आनी तेणें ओपनली म्हणलें हें डबल ट्रॅकिंग आमकां कोळशाक जाय, हें नाजा पॅसेंजर जाल्यार तुमकां फायदो जातलो अशें म्हणलें तेणें. पूण आनीक CMाक सांगलें तेणें की तुमी हें लँड एक्विजिशन प्रोसेस तर तुमी सॉर्ट आवट करना जाल्यार आमी दुसरे कडेन वता म्हण. जाल्यार CMान तेन्ना पासून म्हणून जातालें आमच्या गोंयांत प्लेस ना, तुमी व्हरा म्हूण. ना CM आनी आयज पासून CM परतून आमचे कडेन काल
अभिजितान सांगले ते भाशेन कॉन्फरन्सांत थिंग सांगता की सागरमाला आमकां इम्प्लिमेंट करूंक जाय म्हण गोंयांत. सो ही सगळें दाखयता की हे कोळशाक लागून म्हण, पूण गव्हर्मेंट आमकां फटयता, पूण लोक जागृत आहा. डायरेक्ट तूं बरें नेटान आनी सामकें खडेगाठपणान सांगलें. अभिजीत बाब, हें जें पळय कितें हो सागरमाला प्रोजेक्ट ताका जावपी विरोध आनी लोकांक विश्वासान घेवप ना. कारण खंयचेय अशे तरेचे व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना येतात तेन्ना लोकां मदीं एक संवाद जावचो, जनसुनावणी जावची, अशे तरेची कितें सुनावणी जाल्या लोकांक विश्वासान घेवपाचो प्रयत्न सरकारान केला? ना, करूंक ना, केन्नाच करूंक मातसो सुद्दां करूंक ना. वयल्यान लिपोवपाक ट्राय केला आनी जे सरकारी कागजूच लोकांक दाखयतात तांचे विरुद्ध सरकार काम करूंक सोदता. हें एक क्लियर इंडिकेशन ऑफ हाय लेवल ऑफ करप्शन. कित्याक जेन्ना तूं लिपयता म्हणल्यार तूं कितें तरी रॉंग करता, वायट एक सांग, तुवें सांगलें डबल ट्रॅकिंगाक 4,000 ते 5,000 कोटी खर्च येतलो. सागरमाला टोटल प्रोजेक्ट कितल्याचो एप्रॉक्सिमेटली? आसतले एक 50,000 कोटी, 50,000 ताज्या वयर. कोटी. आतां पळयात हे जे हायवे जे बांदतात तेन्ना जेन्ना आमी पयलीं 2015-16 जेन्ना आमी PWD मारे गेल्ले, सिनियर इंजिनियर आमकां सरळ सांगताले की हायवेज आर डिझायन फॉर 100 टन कोल्ड ट्रक्स, जे जगात थोडेच कडेन वतात. सो दॅट इज द प्लॅन. आनी हे आतां मे बी हायवेचे 10,000 कोटी आसतले. बरोबर. म्हाका तुका आनीक एक प्रश्न विचारपाचो आसा, आनी तो सामको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न. गोंयान राजकीय नेतृत्वाक तूं पळय जें कितें उलयलां, आमची पळय जी लिडरशीप आसा, पॉलिटिकल लिडरशीप, तांचे तकलेन हें वता आमचें गोंय येदें अशे 50,000 कोटीचे प्रकल्प अशे तरेचे येतले, ते गोंय फुडाराक कशें दिशे दितले, गोंयचें कितें जातलें, हें सगळें समजून घेवपा इतली तांक आमच्या राजकीय नेतृत्वा भितर आसा? ती जावं सत्ताधारी पक्ष जावं ऑपोजिशन लिडर्स? ना. एक्चुली आमी हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर जेन्ना ओपोज कोत्तालीं आनी लोकांक अवेरनस कोत्तालीं तेन्ना आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टिजांकूय मेळ्ळी आनी हें प्रेजेंटेशन आमचें प्रेजेंटेशन जें पळय आमी केल्लें तें तेमकांय दाखयलें, पूण आजून तेमची कांयच एक स्टँड घेना. ना. खंयच्या बरें आतां बीजेपी सोड, बीजेपी म्हणटा हाका एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पार्ट, तो हाका सपोर्ट करता. पूण म्हाका सांगात, ऑपोजिशन काँग्रेस आसा, आम आदमी पार्टी आसा, ताजे भायर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा, हांणी कोण ह्या इश्यूचेर क्लियर स्टँड घेतला? अनफॉर्च्युनेटली ना. थोड्यांनी हय, थोड्यांनी लिनियर प्रोजेक्ट्स नाकात म्हणलां, कोळशाचेरूय मातशें. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा की तातूंत सिरियसनेस दिसना, कमिटमेंट दिसना. लोकांचे स्ट्रगल्सान थोडे खेपे पॉलिटिकल पार्टिजाचो सपोर्टूय आसता, पूण भंय कितें आसा की कॉर्पोरेट्स सगळे पार्टिजांक कंट्रोल करपाक शकतात. हाजो आमकां एक्सपिरियन्स आसा आनी हाजे आमी तांकां सोल्युशनूय दितात की सोल्युशन म्हणटा ते तुमी लोकां म्हऱ्यान वचूंक जाय. कसलोय प्रश्न आसा लोकां मुखार दवरात. तें जायना. आमी सदांच अशें म्हणली, वेंचणुकेचे पयलीं लोकां मदीं रावता, जिखून आयले की ते खंयच्यानी खंय वचून चडांत चड फायदो आपलो कसो जावतलो हें पळोवप आनी ते फायदो करता आसतना लोकांक दोश दिवप. लोकांक हें जाय, आमी मंत्री जाल्ले लोकांक जाय, तांकां रोजगार जाय. म्हाका एकच सांगात, आतां हालींच वेंचणुको जाल्यात, ह्या वेंचणुकेन तुमचें येदें व्हडलें आंदोलन जालें. आतां हांगा दिसता पळय मोलेचें अभयारण्य, हांगच्यान कशें रानां कापल्यात ही आमी पळयतात. लोकांचे येदो व्हडलो उद्रेक आमी पळयतात. गोंयान इतले मोठ्या प्रमाणाचेर लोक आयले, मेणवाती घेतले, रातभर लोक रेल्वे रोडाचेर बसून रावले. हो सगळें रिफ्लेक्शन ह्या मतदारान जालां. मतदान जें लोकांनी केलें, हांव साश्टीन म्हणटा, लोकांनी वेवस्थीत मतदान केलां अशें दिसता? ना, एक्चुली कारण दिस इज रियली अ क्वेश्चन वी हॅव टू डिस्कस अबाउट. वोट्स डिवायड जाली. एक्झॅक्टली. कित्याक चड जाण आपण गोंयचे राखणदार म्हण बसले. आमची मदें युनिटी जावना. म्हणल्यार आमचे जे पळय बसलोले लोकांचे हें हांगा हे पावटी इलेक्शनां लोकांचे प्रॉब्लेमूच ना, लोकांक चॉयस नासले. हांव म्हणटा की तुमी पॉलिटिकल येदी व्हडली जागृती दाखयतात, येदे व्हडले तूं इतलो अभ्यास करता, तूं डायना रस्त्यार वचून लोकां मदीं उलयता, लोकांक जागृताय हाडटा, चर्चेन भितर सांगलें, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर ह्या सगळ्या प्रोजेक्टा संदर्भात जागृती जाली, मिडिया आशिल्ली कांय प्रमाणांत, तरी आसतना लोक फावो त्या प्रमाणात वोटींग करनात. हाका दोश कोणाक दिवप? हू इज रिस्पॉन्सिबल? लोकां मदीं युनिटी जागृती करप तुमचें काम न्ही?
ना कितें जालें थंय बसता थंय बसता आनी हांवूय बसता तिनूय जाण एक्टिविस्ट पूण तुमकां तिगूय जाणां कळपा जाय की हातूंत भितरलो सिरियस कोण, हातूंत भितरलो खंयचे पार्टीक वतलो, हातूंत भितरलो खंयचे पार्टी कडेन आपल्याले लक्ष न्ही सपोर्ट करून आपल्याला फायदो करतलो. पूण आमी एक अशें हें चिंततात की हो एवोल्युशन आसा, ग्रोथ आसा, लोकांची आतां वाड जाता, लोक समजतात, जायते लोकांची समजूतकाय वाडल्या आनी आमकां विश्वास आसा की मुखाल्ली इलेक्शनां ताजो रिजल्ट येतलो. पूण ह्या इलेक्शनांत तुमी पळोवपाक शकता RG आनी आम आदमी पार्टी असले पार्टीक मतां पडल्यात आनी तांचे मतां डिवायड जायनासतना आयल्यात. मतां डिवायड जायनासतना सत्ताधारी पक्षाक पेचान हाडपी मतदान ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना. हांव म्हणटा कशें की पर्यावरणाची चळवळ ही फकत वयल्या लेवलाचेर जे पळय पर्यावरणवादी आसात तांचे कडेन उरून उपकारना. तुमी जशें म्हणलें, तुमी लोकां मदीं गेले, लोकांक सांगलें, तुमी व्हिडिओ काडले, अशे तरेची जनजागृती केली, लोक हजारांनी मुखार आयले. पूण त्या आंदोलनात तितल्या पुरती मर्यादीत उरतात काय कितें? प्रत्यक्ष मतदान करता आसतना अशे तरेचो लोकांचो पळय जो उद्रेक आसा तो मतदानांतल्यान कित्याक येना? आतां सागरमाला प्रोजेक्ट, तन्मार, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, वीज वाहिन्यो, हाय पावर टायन्स, आनी आमी पळयतात येदेशें गोंया भोंवती कांय उद्योगपतींनी रेवॉर्डां घालात, तांचे अक्षरशा राजकारणी तांकां बळी पडल्यात आनी आमच्या राज्याक फुडल्या कांय वर्सांनी एक धोको निर्माण जातलो काय असो प्रश्न निर्माण जाला. म्हाका दिसता हो एक गंभीर प्रश्न. आमी ह्या प्रश्नाची जाप आमचे जे पळय पळोवपी आहात तांचे कडेन सोंपतात. आनी तुमी हे दोगी जाण हांगा आयले, एक म्हत्वाच्या प्रश्नाची तुमी चर्चा केली आनी खुबश्यो भितरल्यो बातम्यो, विशेषतः सागरमाला संदर्भात कोणाकच विश्वासान घेनासतना कशे तरेचे प्रकल्प लागतात त्याच्या संदर्भात तुम्ही भाश्य केलें. हो एक खूब गंभीर प्रश्न. आमी गोमंतक टीव्हीच्या वतीनय हो प्रश्न सतत धसाक लायतले आनी सतत लोकां मदीं वचपाचो प्रयत्न करतले आनी ह्या प्रश्नाचेर परत तुमची मतां आमी घेत रावतले. सो अभिजीत बाब, तूं आनी डायना, तुमी आमचे कार्यावळींत आयिल्ली, तुमी बरे तरेन वांटेकार जाली, आमच्या प्रश्नाक तुमी बऱ्यो जापो दिल्यो आनी बरी एक डिबेट ह्या हातूंत जाली. तातूंतल्यान जर हो प्रश्न जर लोकां मदीं चड खरपणान पावलो जाल्यार म्हाका स्वताक खूब बरें दिसतलें. तर हो प्रश्न आमी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे मदीं व्हरत रावतले. तुमचोय आमकां प्रतिसाद जाय. तुमकां ह्या प्रकल्पा विशीं कितें दिसता, ही मतां तुमचे कडल्यान आमकां येवची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. तुमी पळयत रावात. इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.